मडगाव पालिकेचे नगराध्यक्ष लिंडन परेरा हे 8 दिसांची सुटी घेऊन वालंकिणी गेल्ल्यान बुधवारा उपनगराध्यक्ष दीपाली सावळ आणि नगराध्यक्ष पदाचो ताबो घेतलो। लोकांची कामां उडकून उरची न्हय हे खातीर आपणे ताबो घेतला। नगराध्यक्ष परेरा येयसर आपल्याकडे नगराध्यक्ष पदाचो ताबो आसतलो अशें तांणी सांगले। नगराध्यक्ष पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत पालिका मुख्याधिकारी रोहित कदम आणि नगर सेवकांनी तांकां परबी भेटयली। आमचं चेअरपर्सन लिंडन आणि चार्ज हांवें घेतला। लोकांची कामां पेंडींग उरपा जायना न्ही, सो लोकांची कामां कितें आसा ते ह्या विकाच्या कंप्लीट करता। एक वीक म्हणला तेणें, सो मोस्टली फुडल्या विका येतलो तो। बरें काम आसा, फुडल्या विका आयना जाल्यार कंटिन्यू करतले। कायद्यान हांव पसून 2 वेळा चेअरमॅन जावन गेलो। आमी केन्नाच अशें चार्ज असो दिवचो पडना। ते चार्ज सोदताले ही तेजी चूक, ताका थोडी फर्स्ट टायम निवडून आयला ताका जाणीव नाशिल्ली कायद्याची। 60D म्हणटा तो सीट म्हणटा ते वेकंट उरूं जायना, ही तेजे कंटिन्युअस प्रोसेस। तो गेलो, ताजी लीव जाली, ताणें चार्ज बी कांय दिवपा लीव जाल्या बरोबर रोखडो दुसरो ते VCP कंटिन्यूस कळ्ळें न्ही। आतां तरी ताजे 2-3 दीस फाटीं कितें रावले ते म्हाका पळोवना, ताका कोणी एडवायस करूं येतलो। म्हजे कडेन जेन्ना ताणें विचारलें ताका जेन्ना म्हजे कडेन तो प्रश्न आयलो तेन्ना हांवें सरळ सांगलें ताका यू कॅन गो अहेड म्हणून, तुका कांय कोणी चार्ज दिवपाची गरज ना। सो शी इज एट प्रेजेंट एज ए एक्टींग CP। जे पावर्स कायद्यान सगळ्यो CPक आसतात तितल्योच पावर्स एक्टींग CPक आसतात।